हांव एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो म्हणजे सांगाती आसा हांगा एंटनी डिसिल्वा आणि बाकीचे सगळे लोक हांगा आसा जे सेंट फ्रांसीस झेवियराक मानता ते काल 23 तारखेर आमी एक कॅन्डल लायट पीसफूल कॅन्डल लायट घडोवन हाडिल्ली लोहया मैदानाचेर आणि हजारांनी लोक आयिल्लो आणि आमी पीसफूल रॅली काडिल्ली आणि मागीर ती आमी कॅन्डल रॅली घेवन एसपी पर्यंत गेल्ले साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट पुलीस हेडक्वॉर्टर्स आणि थंय आमी कंडिशन घातिल्ले 3 कंडिशन घातिल्ले की फर्स्ट कंडिशन CM दॅट जाता तितके बेगीन आयज ताजो बर्थडे काल आमी सांगिल्लें तुज्या बर्थडे दिसा आमकां गिफ्ट दी गौतम खट्टराक अरेस्ट कर दुसरो आमी घातिल्लो कंडिशन की जी ऑर्गनायझेशन कमिटी ते गौतम खट्टराक हाडून जेणे एडिक्टिव्ही वर्ड्स म्हणल्यार आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचे साहेबाचे ते कमिटी काडून दिवून हेल्प दे शूड डेम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल आणि थर्ड आमचो स्ट्रॉंग कंडिशन आमी घातिल्लो की आमकां गिफ्ट जाय CM तुज्या बर्थड्याक म्हणून. थर्ड मुद्दो आमी घातिल्लो की जो मोविन गुदिनो त्या स्टेजीर आशिल्लो आनी हू सेकेंडेड वॉट गट्टर सेड ते मंत्री जो आसा क्रिस्ती धर्माचो आमचो मंत्री जो आसा मोविन गुदिनोक सॅक कर म्हणून ताका ताच्या मंत्री पदा वयले काड म्हणून आनी आमी 5 वरांचेर डेडलायन दिली 5 वरांचेर जाली आमी सांगिल्ली 5 वरांचेर कांय जायना जाल्यार 6 तारखेर आमी तुमकां फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन सांगतले म्हणून पयले सुवातेर सांगता 6 जाल्ली आसा आनी आमी तुमच्या मुखार आसा म्हाका तुमकां इतलें सांगपाक जाय गोंयकाराक न्ही चड करून कित्याक म्हाका खूब प्रेसाचे फोन येवपाक लागले म्हाका खूब लोकांचे फोन येवपाक लागले जे सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फॉलोवर्स आसा तांचे फोन येवपाक लागले मॅडम कितें करपाचें डेडलायन काबार जाली तांकां सांगूं सोदता मातशी शांतीकाय भागया मातशें पासियन्स दवरा डोंट वरी वी नीड जस्टीस बट इन अ पीसफूल वे तेणी आमकां इन्सल्टींग वर्ड यूज केले म्हणून आमच्या संतार आमी कोणाचेर अगेन्स्ट हें करप ना आमी मातशी शांती भागोया आय एम इन टच वीथ द कन्सर्न वीथ सर्टन लिडर्स जावं द एक्टिविस्ट आय एम इन टच मोस्ट प्रॉब्ली संडे वील बी कॉलिंग फॉर कोर कमिटी मिटींग आमची जी कोर कमिटी आसा मिन्स सर आसा ऑफकोर्स वॉर्डन आसा मेशू आसा दुसरे आसा सो आमची बैठक जातली मेन कोर कमिटीची आणि आमचं फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आमी कितें करपा आसा ते आमी संडे थंय मिटींग जातकीर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळ्यांक न्ही आउट करतली हांव मागता मातशें पासियन्स दवरात वी लव यू ऑल प्लीज सपोर्ट अस प्लीज बी विथ अस अँड प्लीज मेंटेन पीस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.